कानोळेचे भलायकी केंद्र सामके वायट स्थितीत आसा। हांगा कलंगूटचे तशेंच भोंवतणच्या वाठारांतले लोक उपचार घेवपाक येतात। कानोळेच्या भलायकी केंद्राचे काम हातांत घेतले। मुखेलमंत्र्यान ह्या कामाक ग्रीन सिग्नलूय दिला। टेंडर फ्लोट करचो म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलां। कोविडाक लागून हे काम हुमकळत उरिल्लें, पण आतां हे काम जातलें म्हण आमदार मायकल लोबो उलयला। RDX खातीर कानोळच्यान गौतम शिरोडकार। of Kandoli is in a very dilapidated condition. Building of 1960s. जे 65 कितें ती सुरवात जाली आनी 67 कितें इनॉग्रेशन जालें बिल्डिंगेची. So it is in dilapidated condition. 7 villages it is catering to. सगळे हिंगासुरले नेरूल आसूं, पिलेन आसूं, कांदोली, कलंगूट, पार्ट ऑफ दॅट सालिगांव एरिया. कोणाक एडमीट कितें करूंक जाय, कोणाक डेंगू जालो आनी कितें जालें ते हिंगा येवन एडमीट जाता. बट सिन्स इट बीइंग ओनली ग्राउंड फ्लोर एंड लिमिटेड स्पेस इवन टू स्टँड, बसपाचो सोडून घाल, उबो रावपाक जागो ना, आनी कंडिशन ऑफ द PHC बीइंग इन अ डिलॅपिडेटेड कंडिशन. And Chief Minister, before he could enter politics, he was over here in this PHC as a Ayurvedic doctor. जे हिंगासर तेणे आपली इंटर्नशिपूय केला आणि कामूय केला. So he knows the condition of this PHC कांदोलीन. आयज GSIDCचो जूड बाब आणि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सगळे ऑफिसर येयले हिंगा टू कम इन ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म टू स्टार्ट द वर्क. म्हणजे खूप प्रॉब्लेम जाल्ले अबाउट द रोड वायडनिंग, CRZ इश्यू आणि अबाउट PHCचे रिक्वायरमेंट्स. हे आयज सगळे बसून आम्ही अंडरस्टँड करून आम्ही फायनल केल्ले आहा. चीफ मिनिस्टरान ग्रीन सिग्नल दिल्ले आहा जूडाक की तू टेंडर फ्लोट कर म्हणून. म्हणजे जो टेंडर पेंडिंग उरलेलो बिकॉज ऑफ व्हेरियस इश्यूज ऑफ प्रायमरी हेल्थ सेंटर आस्किंग फॉर सो मेनी थिंग्स इनसाइड लायक OT एंड ऑल दोज थिंग्स. सो ते आयज क्लियर जाल्ले आहा. टाउन प्लॅनिंगान आपले जे कितें जाय एज पर द रुल्स कशे क्लियर करपाचे ते तेणी सांगलेले आहा. GSIDC जे नंबर्स आहले ते तेंच्यांनी क्लियर केल्ले आहा. आनी हेल्थाचो डेप्युटी डायरेक्टर तेंचे वाटेनसून जे कितें इश्यूज आहले ते तेंच्यांनी क्लियर केल्ले आहा. हांव हेल्थ मिनिस्टर जो आमचो विश्वजीत राणे आहा तेका हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणे इमिडिएटली आमचे आयकॉन हे फुडाकार घेतलो आनी चीफ मिनिस्टरान ही मिटींग आयज जी लाय म्हणून सांगली. ब्रिंग एवरीबडी ऑन वन टेबल अँड लेट एवरीबडी टॉक अँड फायनल इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग द फायल अँड देन पुटिंग रिमार्क्स दॅट हें सारकें ना तें सारकें ना. तेजे पेक्षा तुमी एका कडेन बसा आनी सगळे अंडरस्टँड जाय तुमकां कितें जाय आनी कितें नाका, आनी कितें रूल इन फीट जाता आनी कितें रूल इन फीट जायना. नाजाल्यार ते रिमार्कूच मारूंक उत्ता आनी फायल वयता आनी परतून येता सगळं. ते जावचें न्हू म्हणून आयची मिटींग आमी आपयली आनी आयज सक्सेसफूल मिटींग जाली आनी क्लियरन्सूय आमकां मेळलें की टेंडर प्रोसेस कॅन बी फ्लोटेड. यू कॅन आस्क आमचो बाब जूड. सर 4 वर्सां पयलीं एका फाउंडेशन स्टोन घातलेलो. 3 years. मागीर कोविड जालें न्हू. बिकॉज ऑफ कोविड द होल प्रोसेस स्टॉप. 21, 22 तुमकां खबर आसतली कोविडान कितले प्रॉब्लेम जाले ते. 20, 21, 22 अप टू 22 आमचे इलेक्शनाच्या टायमार पासून सगळे कोविड केसीस स्टार्ट जाल्ल्यो, सगळे प्रोसेस स्टॉप जालो. ते खातीर जे फाउंडेशन घातलेलें तेजे उपरांत हो प्रोसेस जावंक ना आनी कोविडान फुडें गेले सगळे. इवन फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जाले तेन्ना. सो आयज the government knows the need of this PHC and how many villages it caters to, and that is the reason we have come forward and everybody sat today and discussed what are the difficulties and what is allowed and what is not allowed. Legal framework of the law. You should be able to tender the work. Expected work to be started within after tendering 45 days maximum. You will start the work and then you will give around 1 year to complete the work. GSIDC had certain difficulties which today they sat with all the departments and cleared them. So तांकां आज क्लॅरिटी मेळिल्ली आहा आनी आमी सारके चड खोशी जाले पंचायतूय
सगळे तितूच फाटल्या दिसांनी येवन हिंगा मिटींग घेतलेली. लायक मायंडेड पीपल ऑफ कांदोलीम, कलंगूट सगळ्यांनी हिंगा येवन हुस्को दाखयलो की केन्ना सुरवात जातली हाका. आनी चीफ मिनिस्टरान स्पेशल आयची ही मिटींग लायल्या आनी तितून हेल्थ मिनिस्टरान सांगलें की मिटींग जावनूच कितें आहा तें क्लियरन्स करुया म्हणून. कित्याक तेकाय जाय आसली क्लॅरिटी की ऑल द डिपार्टमेंट्स जेन्ना फायल वयता पळय ती परत धाडटा की ही क्वायरी ती क्वायरी, तेजे पेक्षा सगळी वांगडा बसून करप सारकें आसलें. आनी हिंगासर येवन पोवन करप तें इम्पॉर्टंट. ऑन द ग्राउंड ऑफिसान बसून जायना तें, तांकां खबरूच आसना कितें हुंय आनी कितें ना पळय तें.